To anybody who doesn't know Konkani, it's part and parcel of our culture of Goa. Don't kill our culture. आमची संस्कृताय ती, आमची माय ती, तिका मारू नाकात. आणि ते हांव आतां आयज म्हाज्या गोंयकारांक विचारता, तुमी पॉलिटिशियनाकूच रावतले भायर आपोवपाक? हां, हें बरोवंक जाय आसलें आयज. बोल्ला ना म्हणना, बाब आमचे हिंगाय बसल्या. अशें बरोवंक जाय आशिल्लें. आनी बोन्ना म्हणून हेंचें चलता बी. हांव तुमकां पांयां पडून मागता, म्हजो करियर बंद जाल्यार जावं. पोट आसा, देव आसा तोपर्यंत चलयतलो. उलो मारल्यार येयात. आतां तुमी म्हणटा न्हू कोंकणी खातीर, या मरे सेक्रेटेरियटान या आनी उबी रावया मरे. आं, फकत पॉलिटिशियन आपयतले तेन्ना येतले आनी कोणें आपयतले तेन्ना येतले? तुमी यात मरे आमच्या सारके मरणाले लोकांक. आतां रोमी लिपी घेतल्यार कितले जाण आसा रोमी लिपी बरोवणारे? आतां सगळे टेन्स जाले. हांव जाणा तुमी सारके कितें उलयतले हेमा आमचे. तेणी देवनागरी हुंयच्यान बरोवपाची? हांव हेमा सरदेसाय, म्हाज्या आवयन बापायन एपॉलॉजी करपाक गरज ना, तेंची इच्छा आसली. जो कितें सामके कट्टर गोंयकार आसले. म्हाजो ग्रँडफादर फ्रीडम फायटर, पची बाब वेंकटेश सूर्यराव सरदेसाय. तेणी कितें म्हणलें की ह्या भुरग्यांक तांकां दिसता आमकां भायर वचपाचें विचार आसलो. तशें इंटरनॅशनल तेंचे भायर गेलेंय बी देवाचे कृपेन, तुमच्या मोगान. पूण तेंचें कितें आसलें की तांकां इंग्लीश सारकी गमोंक जाय. ओके, सो जालें कितें, डॅडी पुर्तुगेज हितून दोतोर जालो आनी इंग्लिशीन म्हाका ताका शिकची पडली इंग्लीश MBBS करपाक. कित्याक इंडियन गव्हर्मेंटान एक्सेप्ट केली ना पुर्तुगेज डिग्री. देखून दिसता तेणें आमकां इंग्लीश मिडियम शिकयलें. म्हाका देवनागरी येयना बाबा बरोवपाक. हांव रोमी लिपीच बरयतलें. आनी हो आमचो भुरगो पळय हा हिंगा, तो देवनागरी शिकला, विशाल नोगेरो. आनी तो देवनागरीन बरयतलो. टच करून हात लावन पळया तुमी कोंकणीक रोमी आनी हे दोनूय दवरात. हो मनीस हें काम कोत्तलो तुमकां दिसता? आनी तो करूंक फुडें सरलो जाल्यार पासून हे आमच्या 40 जाण थंय बसल्यात ते ताका करूंक दितले? आनी ताणें दिले जाल्यार पासून हो सगळो लोक उगी रावतलो? केन्नाच ना. त्या पासत हांव परबी दिता ह्या तरणाट्यांच्या फुडें आयल्यात, ताणें उलो मारलो आनी तुमी व्हडले संख्येन हांगा आयज आयले. येयात, तांकां सपोर्ट दियात. आमचें काम ते कोत्तात, करपाचें ताणें. कित्याक फुडली पिळगी सगळी तांच्या जातान आसा. आनी हांव जाल्यार सांगता, परबी म्हजी तुमकां विशाल बाब नोगेरो आका आनी ताचे बरोबर जे तरणाटे गोंयकार जे वावुरतात ताका सगळ्यांक. गोंयची राजभास फकत एक आसूंक आसतात आनी ती आसूंक जाता आमची कोंकणी भास, माय कोंकणी. तितूंतलो रोमीन आनी देवनागरीन एकूच राजभास आसूंक शकता. मराठी महाराष्ट्राची राजभास जालेली आहा. आमचे खूब भाव मराठीन उलयता बरयता, पूण ही राजभास जी आहा ती एकूच जावन आता आनी ती आमची कोंकणी. तो आमी हे मुवमेंट फुडें दिवंक जाय आनी ताका फूल तेंको दिवंक जाय. आमगेल्या ऑफिशियल लँग्वेज जी गोंयकारांगे आहा ती कितलेशे क्रिस्तांव आमदार आहाय. कितू जाण दिसती पळय आनी कितू जाण हाय, सगळे गोटलो हाय आनी सगळे न्हिदलो हाय. बो थोडे भायर सोदतले आतां. कित्याक एलिसा बोगले पावली. तेका लागून येतले 1-2 जाणां. मराठीक ऑलरेडी ताजो जागो दिल्लो आसा टू बी यूज्ड एज एन ऑफिशियल लँग्वेज फॉर ऑल पर्पसेस. तेका पॉयंट नंबर 1. सो सगळ्या कामाक ती उजार जाता. दुसरो, ज्यो सवलत्यो राजभास कोंकणीक मेवता त्योच सवलती मराठीकूय मेवता. मराठीक फंड्स मेवता 3 करोड, कोंकणीकूय 3 करोड मेवता. एक्चुअली कायद्यान कोंकणीक सगळेच मेळोंक जाय आसलें, बट तें मेवना. दोनूय इक्वल आहा. आनी कितें जाय तुका? कोंकणीक आहा फकत एक टायटल गोंयची राजभास म्हणून.
आणि तो तूं आयज कब्जा करूंक सोदता जावचें ना. कोंकणी विल रिमेन एज द ऑफिशियल लँग्वेज ऑफ गोवा. आता कायदो कितें सांगता, कायदो कितें म्हणटा, मराठी लँग्वेज पास करूंक जाता तो हिंगा सांगता 19 म्हणजे आपण 5 लाख सिग्नेचरी घेतलो. 5 लाख सिग्नेचरी घेऊन आपण प्रेसिडेंटाक धाडटलो. वय प्रेसिडेंटाक एक ही इज एम्पावर्ड, त्याच्यान खंयची ऑफिशियल लँग्वेज पास करूंक जाता प्रोवायडेड द डिमांड कम्स फ्रॉम अ सबस्टेन्शियल पोर्शन ऑफ द पॉप्युलेशन ऑफ गोवा. कोंकणी वयल्यान ताका कळ्ळें की आमची भास, आमी गोंयकार म्हण, आमी जगान खंयी गेल्यार आमची एकूच वस्त आमकां आमची अस्मिताय दाखयता, ती म्हणटा ती कोंकणी. आमी जर मराठीन उलयले लोक आमकां महाराष्ट्रीयन म्हणटले. हे सिंपल. ऑफिशियल कायदो जो आसा तो कोंकणी राजभास हाजो कायदो, आनी तातूंत देवनागरी, कोंकणीन देवनागरी म्हणला. पण त्या ऑफिशियल कायद्यान आमी हात घालपाक जायना. पण तातूंत आमी एक ऍड करपाक जाय अशें म्हाका दिसता, कोंकणी इन देवनागरी अँड रोमिंग. कारण गोंयचे आमचे क्रिस्तांव भाव आतले तियात्रां किंवा चर्चीची सरमन्स कितेंय जावं ती खंयच्या लिपीन आशिल्ली, रोमी लिपीन आशिल्ली. आनी एका सेक्शनाक आमी वगळून फकत देवनागरी म्हणपाक शकना. ऑफिशियल कायद्यान आमी आतां जर मराठी इन्क्लूड करपाचें ना, इन्क्लूड करपाक जाय रोमी. सो कोंकणी इन देवनागरी आनी रोमी. मराठी वयल्यान म्हणिल्लें आसा, मराठी तुमी वापरपाक शकता, हें तुमकां म्हणिल्लें आसा. तरी आसतना तुमकां हांगा मराठी राजभास जाय. आमी म्हणनात की मराठी गोंयांत स्थान ना. आसा, लोक पत्रां मराठीन बरयताले, तशें हांव इंग्लिशीन पत्रां बरयतां. म्हणजे इंग्लीश म्हजी मायभास,